कमिशनरान काय स्टेटमेंट दिलें की आपण 10 वर्सांतून हे 15 वर्सां हे चालू आसा म्हणून आपण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून आमी पयलीं सांगलें ताका आमचो फूल सपोर्ट इन्क्वायरी करपाक आनी त्या टायमा वयले कोण कोण चॅरमॅन आसले मार्केट कमिटी चॅरमॅन जावं सुपरवायझर त्या टायमाचो ATO त्या टायमाचो कमिशनर कित्याक शेवट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसता कमिशनराची ड्युटी आसता डे टू डे कितें चल्लां ताणें पळोवंक जाय आनी हांवें मागलां की ह्या कमिशनराची इन्क्वायरी करची की 5 म्हयने हो खंय आसलो काय म्हणून हाका कशें कळूंक ना की मार्केटान कितें चल्लां तें हें सकाळीं ते 4 ते 9 पर्यंत रिसिटी दिना आनी हांवें आतां रिसिटी 6 रिसिटी तांकां दिल्या 6 रिसिटीचेरूच ते पयशे खाता बेस प्रायस आसा आमचो 15 रुपया मिटर स्क्वेअर मिटर सोंपो जाल्यार 1.30 स्क्वेअर मिटराक तेंच्यान 13 रुपया घेतला म्हणजे तो कितको 17 का 18 रुपया जावंक जाय म्हणजे ऑफिशियली ते थंय कमी दिता आनी 5-5 रुपया खाता का 5-7 रुपया एका हेचेर हांवें आतां प्रूफ दिला हांकां फक्त 5 जाणांचो प्रूफ दिला तेजेर सुद्दां एका स्लिपीचेर 5-5 रुपया 6 रुपया ते खाता आनी सकाळचें तर सोंपत दित ना हांवें एक्चुअली मागलेलें की इमिजिएटली पुलीस कंप्लेन करची पूण कमिशनर स्टेटमेंट दिला आमी आपूण सगळी इन्क्वायरी करता आमचो फूल सपोर्ट ताका इन्क्वायरी करता आसतना सगळी तरेची इन्क्वायरी जावची नाल्यार अशें जावचें न्ही की राहुल गांधी कोणा चोर म्हणलो तो चोराक सोडला राहुल गांधी घेतलो फोंडान तशें हांगा करचें न्ही सारकीच आतां इन्क्वायरी सगळ्यांची जावची सगळ्या टायमार चॅरमॅनाक सगळ्यांक आपोवचें सगळ्या टायमार ते ATO कोणा तांकां आपोवचें जे कोण क्लार्क आसले जे कोण सुपरवायझर जे आसले तांकां सगळ्यांक आपोवची सगळ्यांची इन्क्वायरी करची म्हाका एक्स आमचो चॅरमॅन शेखर तेणें सांगलां मार्केट चॅरमॅनान की आपल्याक आपुणूय एनी टायम आपूण येतलो हांगाच आमच्या हितून आतां 2-3 जाण आसा मागीर मेयर आसा सगळे मेयर आमी जावन गेले इतके मेयर आसा सगळ्यांची इन्क्वायरी करची आनी हे इतके पयशे हे लाखांनी पयशे खंय गेले ही सारकी खरी इन्क्वायरी ही जावंक जाय खरें जर आज खरें काम असलें कमिशनराचें की ताणें पयलीं इमिजिएटली पुलीस कंप्लेन करूंक जाय आसली ती ताणें पुलीस कंप्लेन करूंक ना तो म्हणटा आपूण इन्क्वायरी करता बरें आसा कर इन्क्वायरी पूण इन्क्वायरी केन्ना ताका टायम लिमीट आसूंक जाय केन्ना तरी ती टायम लिमिटा भितर ताणें इन्क्वायरी करची पे पार्किंगेची पे पार्किंग हेजे व्हडले स्कॅम हेंच्यांनी केला पळय पे पार्किंगेचो तेंच्यांनी एक एजंडा हाडलो 4th फेज का 3rd फेज कितें तरी आनी मदींच म्हाजें घातलें की हांवें ताका 6 म्हयने एक्सटेंशन दिवचें म्हणून पे पार्किंगाचो टेंडर फेब्रुवारीन सोंपल्या उपरांत खरें हांगासर तो प्रोसेस जावंक जाय आसलो आनी तो रिटेंडर सगळो जावंक जाय आशिल्लो हांवें तेन्ना कितें म्हणलें की रिटेंडर तो टेंडर आनी हो टेंडर सगळे टेंडर तेजे बरोबर करचे की कितें आसा ह्या रोडाक आमचो रूल कितें आसा त्या टायमा भितर तुवें एक समज 10 रुपया 20 रुपया फारीक केले त्या एका वरा भितर समज तूं गाडी घेवन दुसरे ना फाल्यां समज 2-3 जाण कॉन्ट्रॅक्टर आयले जाल्यार प्रॉब्लेम न्ही एकूच कॉन्ट्रॅक्टर कोणी आसचो ह्या हितून गेल्ले हेंच्यांनी कितें केलें फ्रॉड केलें हांगासर एक बरयलें की ताका 6 म्हयने ताका एक्सटेंशन दिवचें म्हणून आनी कमिशनरान विदावट कन्फर्मींग द मिनिट्स म्हणजे जानेवारीन हें जाल्लें आज मे म्हयन्यान मिनीट कन्फर्म करता ताका ऑलरेडी पयलीं रेडी करतले लोक पयशे दिवचे ना आतां पळय जाल्यार सगळे लोकांक संवय जाल्या लोक सगळे दिता आनी पार्किंग फूल आसता ऑटोमॅटीक तो बेस प्रायस आसा तो ऑटोमॅटीक वाडटलो तो जर आज कावंट करत आमी 6 म्हयन्यांक जाल्यार आमकां 1.5 कोटी आमी रेवन्यू आमचो गेलो कोणा खातीर गेलो हेंच्या खातीर गेलो ना आनी कमिशनर ऑन वॉट बेसीस ताका लेटर दिता तुवें म्हाका कन्फर्म करून जाय बाबा हे तुवें म्हणलां काय म्हणून तुमी म्हाजें नांव बोगसली हें करून घालता आनी तुमी ताका एक्सटेंशन दिता सिरियस हो इशू हांव जर चीफ सेक्रेटरी मेळून जर हेजेर जर विजिलन्स जर इन्क्वायरी घातलो हो सस्पेंडान घरा वतलो कितें म्हण घातलें तुमी कितें म्हण सांगलां म्हणून तेजेर घातला की त्या कॉन्ट्रॅक्टराक एक्सटेंशन दिवचें म्हणून हय हांवें सांगलां हांवें म्हणूंकूच ना हांव रिकॉर्डार आसा अरे म्हणूंक जाय न्ही बरें तुमकां जाय न्ही तुमी हांव म्हणटा तुमी हाडा एजंडा तो नाच तुम्ही प्रॉपर एजंडा हाडा आमी पास करून दिता तुमकां न्ही तुमकां विचारूंकय ना विचारूंकय ना आतां तूं जानेवारी मिनिट्स हांव पयत जाल्यार मी काल 7 दीस पयलीं मिनिट्स करून म्हाका शॉक म्हाजें तुमी नांव घालून ताका ऑलरेडी एक्सटेंशन लेटर दिलें 6 म्हयन्याचें ऑलरेडी दिलें तुका कन्फर्मूय करून फेब्रुवारीनूच दिलें लेटर तुका म्हाका म्हणून बाबा तुवें म्हणला काय म्हाका विचारूंक जाता न्ही तुवें मिनिट्साक तुवें मिटिंगेक हाडला काय म्हणून कित्याक व्हडलें फ्रॉड हें